That outsiders will benefit. Only 5% Goans will benefit. So, आमगेले as the opposition, we have all stood together. And BJP maksada देव बरोबर मामुळपा गरज आहा कित्याक MP आणि maksada सगळे सातूय opposition एकठांय जाले, which is a very good sign. Blessing in disguise म्हणले पाहिजे. कळलं ना? पण एक separate question झाले. काल आम सगळे एकठांय दिसते पडे. Second very important thing what I want to make a mention is that I had asked for a bus stop and in district hospital south. कलेक्टरांनी ऑर्डर केली आणि आज म्हाका दिसता ते बस स्टॉप आज काम चालू केला. दे आर पुटिंग दॅट बस स्टॉप, इट इज अ व्हेरी गुड साइन. इट विल गिव रिलीफ टू मेनी गोवन्स जे साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल येतात. सो आय थँक द गव्हर्मेंट फॉर डुईंग दॅट. ॲटलीस्ट एक तरी बस स्टॉपा लोकांक त्रास तरी कितें पडले. सो आय थँक द डिपार्टमेंट फॉर डुईंग दीस. सिमिलर वे आमगेल्या कुंकोड्यांक एक बस हे मारले, व्हेकल मारले फॉर द पुलीस स्टेशन. इट्स अ लॉंग बस एरिया. सो yesterday काल ते एक न्यू यांनी गाडी दिल्या कुंकोडे पुलीस स्टेशन. तो कितें केला ते केला म्हणटाय मी. केला रॉंग केला, गोंयकारा पासून रॉंग केला ते रॉंग म्हणटाय. तुझी कुंभीदादीन कितली घरां आमगे कोमलदादीक आय हॅव टू चॅक हार्डली आय थिंक सो राउंड अबाउट सदां एक 20 जाणांकी 15-20 जाणांकी आसतली केपें मतदारसंघात. बट आउट ऑफ दॅट मेनी प्लेसीस आउटसायडर्स हॅव टेकन. से इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कितली गोंयकार आनी नॉन गोंयकार. अरे हांव स्वता सगळे त्रास करून सगळे फॉर्मेलिटीज करून सगळी कोता आनी हांव गोरबांत आनी कोण येतलो गोरबांतल्यान सरकार भितर रेग्युलायज करलो. वॉट इज द पॉयंट? कांयच म्हणटा खूंय आहा. दीस इज वॉट वी आर फायटींग फॉर. हे हांव प्रमोट करपा जाय. हे इलिगल आनी प्रमोट दीस इज प्रमोटींग वॉट इज इलिगल. दॅट शुडंट बी देर बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ वोट बँक. तूं वोट बँकालो समज गोंय काबार करता देन वॉट इज द पॉयंट? See, we are here as Goa Legislative Assembly members. गोंयकारां पासून गोंयच्या हितान चिंतपा जाय. हे चिंतताय ते गोंयकारां हितान चिंतताय, हे बायलांक हितान चिंतताय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.